जो डेप्युटी कलेक्टर आसा तो डेप्युटी कलेक्टर शंकवाळकर तोच कॉम्युनिटीचो एडमिनिस्ट्रेटर, म्हणजे डेप्युटी कलेक्टरय तोच, कॉम्युनिटीचो एडमिनिस्ट्रेटर तोच. म्हणजे हे केदें व्हडलें सेटींग. आनी तेज्या ऑफिसाक रेड पडटा, तेज्या ऑफिसांतल्यान फायली मिसींग जातात. तो प्रमोट जाता पूण ताका रिलीव केलो वचना. काँग्रेस पार्टीक दिसता की रोहन खंवटे हो रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणून कंटिन्यू जावप हें हांगसर अडखळ येतली, कारण कॉम्युनिटी तेज्या अंडर येता, रेव्हेन्यू सगळे तेज्या ऑफिसर तेज्या अंडर येता आनी ही तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी हांगसर जो करप्शन जे इनवॉल्व जाल्लें आसा लँड स्कॅमाक ते 1 कोटीचे आनी 2 कोटीचे न्ही. हांगा येदी व्हडली जमीन ह्या घोटाळ्यांक सांपडलेली आसा आनी हांगसर कितलेशेच ऑफिसर इनवॉल्व आसा, कॉम्युनिटीचे लोकूय इनवॉल्व आसात, पयलींचे मिनिस्टर इनवॉल्व आसात, आतांचे मिनिस्टर इनवॉल्व आसात. सगळो सरकारची यंत्रणा हे स्कॅम करपाक वापरली वयता. आनी हे स्कॅम इज नॉट लेस दॅन 1000 crores. आनी ते जर सारके निश्पत्ती जातली जाल्यार रोहन खंवट्यान आपलो राजिनामो स्वखुशीन दिवपाची गरज आसा. तुज्या CBIची एक टीम इमिजिएटली गोंयांत धाड, कारण हांगसर लोकल हेजे काबार करतले. जे ACBन जे रेड मारला परत ACBचेरय प्रेशर येवपाची शक्यता आसा. जर तो CBI करपा नाका जाल्यार म्हाका दिसता तेजेर SIT हो वेगळो पर्याय तोय आमी सुचित करतात. आमी फक्त ना की CBI जावप मागतात म्हणून. SIT हेडेड बाय अ रिटायर्ड जज